खेळ आणि युवा व्यवहार खात्याचो मंत्री या नात्यान आजचो आसगांवचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लोकार्पण जालो अशें हांव तुमचे समक्ष जाहीर करता। ह्या कॉम्प्लेक्साचे आज ज्या वेळाचेर उद्घाटन आमी जालें, आता सगळी जबाबदारी जी येवन पडिल्ली आसा त्या सगळ्या आसगांवच्या ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान जो येतलो, मागीर तो प्लेयर आसतलो, मागीर तो बाकीचो बारीक सुद्दां स्पेक्टेटर आसतलो, तांची जबाबदारी जशें आपले घर आसा तशें ह्या वास्तूची कुयदाद करप हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य जावन आसा। ही पयलो आमी जबाबदारी स्वीकारपाची गरज आसा। ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा संदर्भान आमच्या आदरणीय सरपंचान बरेचशो काही गोष्टी तुमचे मुखार व्यक्त केल्ल्यो आसा। ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंप्लीट जावपा खातीर बरेचशो वेळ लागिल्लो आसा, पूण कारण अनेक आसा। पूण ज्या वेळाचेर म्हजे खात्याचेर ही जबाबदारी आयली, आदरणीय आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोदजी सावंत यांनी खेळा आणि युवा व्यवहार खात्याची जबाबदारी दिली, त्या दिसा हांवें एक निर्णय घेतलो की संपूर्ण गोंयान भितर जितले अर्धवट जे कॉम्प्लेक्सीस जे आसात तांकां साज चोडोवपाचे आणि ते लोकां खातीर वापरपाक दिवपाचे, आणि तातूंतलोच हो कॉम्प्लेक्स म्हळ्यारूच एक आसगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। जे कॉम्प्लेक्साची हिस्ट्री जॉग्राफी जर आमी जर पळोवपाक जर भरपूर आसा, पूण आमी केमिस्ट्री हाडली आणि हो जो कॉम्प्लेक्स जो आसा तो आमी आज यशस्वीपणान आमी लोकार्पण करपाक लागले। खरं म्हळ्यार ह्या कॉम्प्लेक्साचो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तो शालाका इन्फ्रा टेक प्रायवेट लिमिटेड हांणी पयलें काम हातान घेतलें, आणि नंतर मिसेस युनिवास्तू इंडिया लिमिटेड हेज्या सब कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून ताजी नियुक्ती केली आसा। सगळ्याच पयलो हांव तेजे आभार व्यक्त करतलो, द वे ही हॅज टेकन दिस वर्क आणि फिनिश टू द for giving to the public. खरोखरच he is a contractor without any expectation, without understanding about the business quotient. ताणी हो ग्राउंड कंप्लीट करपा खातीर खूप मदत केल्ली आसा। ताणी जर आमी ताका आपूण हाडून जर काही गोष्टी, कारण बऱ्योचशो काही गोष्टी आमकां डिफिकल्टी आशिल्ल्यो, आणि आमी सदांच म्हणटात की म्हजे डिक्शनरीक इम्पॉसिबल हो शब्द ना, कारण आय हॅव ऑलरेडी डिलीटेड द इम्पॉसिबल शब्द। अँड वाय इट इज पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द ऑनरेबल MLA जो फुडाकार घेतिल्लो आशिल्लो, जे कॉन्स्टंट जो फॉलोअप आसता। हांव सदांच सांगता, खंयचो जो प्रोजेक्ट, खंयचें एक काम, खंयचे एक फिल्डान आमी ज्या वेळाचेर पावल मारतात ताच्या फाटल्यान जीव तोडून काम करचें पडटा, आनी तेन्नाच आमकां रिजल्ट मेळटा। आनी म्हाका दिसता त्या सगळ्यांनी आज जीव तोडून काम केल्लें आणि एक इंटेन्शन आशिल्लें प्रोजेक्ट जो आसा तो कंप्लीट करून लोकां खातीर दिवपाचो। आय थिंक टुडे तो ब्रायट डे आज आयिल्लो आसा। सरकाराचे बरेचशे प्रोजेक्ट्स आसात, पण एक गोष्ट आमी लक्षात दवरपाक जाय, वारंवार हांव सांगत आयिल्लो आसा आनी म्हज्या मनान भितर एक खंतूय आसा। म्हजे कंपेयर डियर फ्रेंडान सांगिल्ले आसात की आय एम व्हेरी पॅशनेट अबाउट द स्पोर्ट्स अँड ऑल्सो द आर्ट अँड कल्चर लवर। परंतु स्पोर्ट्स ज्या वेळाचेर आमी म्हणटात तो स्पोर्ट्स आपल्या फर्स्ट म्हणल्यार फिजिकल फिटनेसा बरोबरच टू मेंटल फिटनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। कितें जाता, जशें आज आत्ताच आमच्या आदरणीय आमदार मॅडमीन म्हणलें की बरी जर आमी टेस्ट जर चाखतले जाल्यार म्हाका दिसता तें कोडू म्हणल्यार कितें तें आमकां कळपाची गरज आसा। कारण whatever the government is doing the infrastructure or developing the infrastructure is only for the public. आता काही गोष्टी आम्ही म्हणिल्ले आसा, मॅडमीक एक उल्लेख केलो की अंडरग्राउंड केबलिंग चलता एका रस्त्या वयल्यान, किंवा सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटा खातीर परत ती पायपलायन घातिल्ली आसा। हे जर करतलो द बेस्ट फॅसिलिटी जर आमकां जर मेळयतले जाल्यार काही गोष्टी आमकां थोडीशी तडजोड करची पडटलीच, आणि एकदा तडजोड जाल्या नंतर same people, the people who has been criticizing always will definitely appreciate you one day. And this is a part and parcel of the life. I always, when आमदार जावचे पयलीं criticism हांव सदांच वेलकम करतालो, and because of that perhaps I may be over here standing in front of you. आणि म्हणून हांव इतलेंच म्हणटलो की
जो कॉम्प्लेक्स जो आसा तो कॉम्प्लेक्साची देखभाल करप ही सगळी आमची जबाबदारी आसा. पण खेळगड्यांक हांव उल्लेख करता आसतना इतलेंच म्हणटलो की डोंट प्ले फॉर द टाइमपास. आपण कितें तरी करतलो, जो रोड मॅप जो आसा तो स्टिप्युलेटेड पिरियडा भितर आपण तो अचीव करतलो. कारण बरेचशे जण असे आसात की अर्दे कुट्यारूच बाकी सगळे काही गोष्टी सोडून दितात. मागीर तो खेळ आसतलो आणि खेळ असो एक फील्ड आसा जेते खातीर घाम गळयचो पडटा. आणि घाम गळयल्या नंतरूच ज्या वेळार तू सकाळचो फ्रेश नवे कपडे घालून जेन्ना भायर सरता पयलीं तो रुबाब आणि ते चलपाची जी स्टायल जी येता पयलीं ती कोणा भितर जर आसता जाल्यार ते म्हज्या खेळगड्या भितर आसता. कारण ताणी मैदानाचेर घाम जो गळयलेलो आसता पयलीं तेजें जे चार्ज जावप आसता पयलीं तो खूब म्हत्वाचो आसा. आणि म्हणूनच खेळ कितलेंय आमचें टेन्शन आसूं तो टेन्शन मुक्त जर जातलें जाल्यार आमकां बॉडी रिलॅक्स आसप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. सरकारान करोडो रुपये आज खर्च केल्ले आसात. पूण एक वेळ असो आशिल्लो, खास करून आमी फुटबॉलाचोच विचार करूया. ज्या वेळाचेर आमी भुरगे आशिल्ले त्या वेळाचेर आमी त्या फातरांच्या ग्राउंडाचेर आमी खेळटाले, पांय सोलताले. आज म्हाका दिसता सरकाराच्या माध्यमांतल्यान किंवा विलेज पंचायत्या माध्यमांतल्यान किंवा आमच्या आमदार जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान खंयचो असो एक भुरगो ना क्वचित ताका आवड आसून म्हणून तो बेर फुटांनी आज खेळटा आसतलो. प्रत्येकाक शूज आसा, बरे तरेचे लॉन घातिल्ले ग्राउंड आसा. पूण आज रिजल्ट जो आसा पळय तो रिजल्ट आमकां आज पळोवपाक मेळना. इट शूड बी अ रिजल्ट ओरिएंटेड. म्हणल्यार कोणाचेर मोडटा. इट इज नॉट अ मनी फ्रॉम माय पॉकेट ऑर द मॅडम्स पर्स. इट इज द मनी फ्रॉम युअर ऑल टॅक्स पेयर्स मनी. आणि हे ज्या वेळाचेर आमी त्याचे मेंटेनन्स करतले आणि तातूंतल्यान आमी रिफॉर्म घेवन कितें तर रिजल्ट दितले तेन्नाच खऱ्या अर्थान ते घाम गळयलो आसा पयलीं तो टॅक्स पेयर्सांचो पयसो जो आसा पयलीं खऱ्या अर्थान तेजें आमकां मोल मेळटलें. आणि म्हणूनच हांव सदांच सांगता की ज्या क्षेत्रांत तुमी पावलां मारिल्ले आसात, खास करून म्हणजे युवा जे तरणाटे जे म्हाका पळयतात त्या क्षेत्रांत खंयचें क्षेत्र आसूं तें अशे तरेचे तेजेर आज कमांड दवरियात की कितलेय सुद्दां जर म्हाका जर डिफिकल्टी जर आयल्यो जाल्यार ते डिफिकल्टीचेर मात करून हांव मुखार सरतलो. कारण देव सुद्दां परीक्षा तीच घेता. मागीर ते व्यवसाय आसूं, शिक्षण आसूं, सामाजीक क्षेत्र आसूं किंवा खेळा मळ आसूं. कारण ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करता आसतना ज्या भुरग्या भितर ती ताकद आसा, ज्या भुरग्या भितर ती कुवत आसा तोच मनीस ह्या गोंयचो किंवा भारताचें प्रतिनिधित्व करपाक शकता. आणि भारताचें जर प्रतिनिधित्व केलें तर जगाच्या नकाशाचेर तो पावतलो. ही पूण स्पर्धेन भितर भाग घेवप तितलेंच म्हत्वाचें आसा. च्या लोकांक उमेदीचो दीस. आयज ह्या आसगांव गांवांत आमी आसगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट करतात. आणि ह्या बऱ्या सुवाळ्यार हा आमच्या मदीं आमचो मोस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स बाब गोविंद गावडे, आमचे जिल्हा बाय निहारिका, आमचे सरपंच आसगांवचो बाब आमचो हनुमान, डेप्युटी सरपंच बाय सोनिया, डॉक्टर गीता नागवेकर, एक्झिक्युटिव्ह डिरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा, बाब केदार नायक, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा, डॉक्टर विवेक पवार, असिस्टंट डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स, बाय आमचे साधना बांदेकर, सी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा, बाब आमचो जय कृष्णा तिलवे, ई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा, and all the sports officials present here. आमचे सगळे सरपंच, वॉर्ड मेंबर्स फ्रॉम ऑल द पंचायत, आमचे आसगांवचे वॉर्ड मेंबर्स हांगा आहात सगळी, सगळे हांगासरले ग्रामस, शिवोलकार आमचे आणि प्रेस मिडिया, ऑल द स्पोर्ट्स लवर्स वी हॅव स्पेशली कम हियर. पयले म्हणटा ते आमच्या ऑनरेबल सीएमाक देव बरें करूं म्हणटा. अंडर हीज लीडरशीप वी आर inaugurating this place, and a big thank you to the Honorable CM, and I can't say enough thank you to our Honorable Sports Minister. 2015 हे काम चालू जाल्लें फाउंडेशन स्टोन घालून, आणि 2019 हे काम
म्हणल्यार मदेंच काम बंद जालें आनी मागीर कोवीड येयलें आनी कितें जालें आनी जेन्ना हांव आमदार जालें तेन्ना बाब सरपंच आमचे आनी आख्खे पंचायत मेंबर मेळवले आमकां हो ग्रावंड करया म्हणून. तेन्ना आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराक वचून मेळवलें हांव एंड there were a lot of difficulties as far as passing of the file is concerned, but he went out of his way, you know. त्याची म्हाका उतरां अजूनय उगडास येता, मॅडम खंयचोय वास्तू कितें प्रोजेक्ट करता तो हाफ वे उडोवंक पावना. हीज विजन इज दॅट तो फूल कंप्लीट करूंक जाय आनी लोकां खातीर पावूंक जाय आनी ताका लागून चडांत चड तुका सर गोविंद गावडे तुका देव बरें करूं म्हणटा एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू हिम. इट्स बिकॉज ऑफ हीज कायंड नेचर की आयज आमकां हो ग्राउंड कंप्लीट दिसता. तोहेंच देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळ्या डायरेक्टर असिस्टंट सी एवरीवन आमचो बाब तिलवे एवरीवन who has been coming regularly to inspect and to see that the work of the ground gets completed. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे कॉन्ट्रॅक्टर आनी आमचो तेजे सब इंजिनियर आहात ते तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हांगा येयले आनी काम आमकां कंप्लीट करून दिलें. आतां ह्या ग्राउंडाक इट्स नॉट जस्ट अ ग्राउंड, हे फंक्शन घरा वयचे पयले तुमी हांगा करात. देर इज अ बोथ द साइड्स म्हळ्यार कसली टीम हांगा खेळपाक येयली म्हण तूं 2 टिमीक सेपरेट वॉशरूम, चेंजिंग रूम, टॉयलेट्स सगळे आहा 2 वाटेनी. ह्या वाटेनी एक टिमीक, ह्या वाटेनी एक टिमीक. बिसायड्स दॅट देर इज अ जिम रूम म्हळ्यार जिम इक्विपमेंट्स अजूनय येवंक ना आनी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां प्रॉमिस केल्लें आहा की ते जिम इक्विपमेंट्सूय आपूण बेगाच्या बेगान घालता म्हणून. त्या वाटेन एक ओपन आय मीन अ रूम इज ऑल्सो देर, 2 रूम्स वेर यू नो फॉर वॉट एवर. आमचे सानिशा तोरसकर ZP ऑफ शोली इज ऑल्सो हियर, आय वेलकम हर. आमचे सगळे सरपंच येयल्ले आहा एंड देर इज अनदर रूम. वयचे पयले तुमी मुद्दम करून येवन सगळ्यांनी पळोवचे यू नो वॉट वी कॅन डू वेन देर इज कोऑपरेशन बिटवीन द गव्हर्नमेंट, MLA अँड द पंचायत. जेन्ना आमदार आनी पंचायत वांगडा काम करता आनी तेज्या वांगडा सरकार आहा तेन्ना आमच्यान कितें कितें there should be only a initiative from all the sides and this is what we get. आता आमकां आमचे प्रोजेक्टाक जिम इक्विपमेंट गोल्ड पोस्ट आनी दिल्ले आहा सरान आमकां आमी रिक्वेस्ट केल्लो आहा आमच्या सरपंचांनी आमकां सेक्युरिटी आनी हाऊस कीपिंग बेगीनाचे बेगीन दिवचे म्हणून. हांगा रातचे वायट घडण्यो जावंक फावना बिकॉज इनॉग्रेट करता गेली आमकां देन यू नो एट नाईट बिकम्स अ प्लेस फॉर समथिंग बॅड. आमच्या मिनिस्टरान आमकां ऑलरेडी आश्वासन दिला की टील द पंचायत हँड टेक्स इट ओवर आपूण हांगा हाऊस कीपिंग आनी सेक्युरिटी दिता म्हणून. मागीर आमचे इल्युमिनेशन ऑफ द ग्राउंड आहा आनी CCTV कॅमेराज आहात. डेव्हलपमेंट ऑफ पार्किंग एरिया आहा खूब आनी उरलेले आहा तेय वेग्याच्या वेगान. I am sure Honorable Sports Minister will do the needful for the people of Asagaon, for the sportsmen of Asagaon. तुम्ही पळयतात GNH.